प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, भाग्योन सिसिलाच्या समोरणा दिसा आमी करता त्या मागण्यांक दयाळपणान कान दी. जेजूच्या नांवा पासत कश्ट दोग सोसूंक आमच्या पुर्वजांक संतोष भोगतालो, त्याच संतोषान आमचीं काळजां भरोन आसच्याक आमच्या दिसा दिसाचे कश्ट जेजूच्या मोगान सोसूंक आमकां कृपा दी. आनी अशें जिविताचे सगळे गोडितांनी तुजी वाखणी करूंक आमी पावूं. आमचे सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुवावान नदर मारली आनी एक धोवें कूप म्हाका दिश्टी पडलें आनी ताचेर बसलोलो कोण एकलो मनशाच्या पुता सारको. ताचे तकलेर एक भांगराचो मुकुट आनी हातान दारीचो एक विडो आसलो. तेन्ना आनी एक देवदूत मंदिरांतलो भायर सरलो आनी कुपाचेर बसून आसलो. ताका ताणें व्हडल्यान म्हणलें, तुजो विडो लाय आनी लूं, कारण लुणेचो वेळ पावलो आनी पीक तयार जाला. उपरांत कुपाचेर बसलोल्यान आपलो विडो संवसाराक लायलो आनी संवसाराची लुवणी केली. तेन्ना स्वर्गावेल्या मंदिरांतलो आनीक एक देवदूत तसलो दारेचो विडो घेवन भायर सरलो. त्या मागीर उज्याचेर अधिकार आसलोलो आनीक एक देवदूत वेदीवेलो भायर सरलो. ताणें दारेचो विडो आसलोल्यांक व्हडल्यान सांगलें, तुजो दारेचो विडो लाय आनी संवसाराचे दाख वेलीच्यो दाखो कातर, कारण दाखो पिकल्यात. तेन्ना देवदूतान आपलो विडो संवसाराक लायलो. संवसाराचे दाख वेलीच्यो दाखो कातरल्यो आनी देवाच्या रागाच्या व्हडल्या सोऱ्या गाण्यांत घाल्यो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब पृथ्वीची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. सगळीं म्हणुया, पृथ्वीची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें थीर केल्ला संवसार निचिती ताची राजवट. जबाब पृथ्वीची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. स्वर्ग सगलो आनंद भोगूं, उलासूं सगलो संवसार. खूब भरला दर्या सागर, आयकून दी ताचो गुणगुण. जबाब पृथ्वीची मनसुबी सर्वेस्पोर येता. फळां सयत पिकाड जमीन, बुरकुंडू आनंद भरीत. रानांतलीं सगलीं झाडां मुरगोटूं कुशाल भरीत. जबाब पृथ्वीची मनसुबी सर्वेस्पोर येता. मनसुबी पृथ्वीची सगली नीत संवसाराची, पोरजांची कुर्च्याक सोडटी परमेस्पोर हो पडे येता. जबाब पृथ्वीची मनसुबी सर्वेस्पोर करून. उद्गार. सर्वेस्वराक सोयसून, सर्वेस्वराक सोयसून, सर्वेस्वराक सोयसून, सर्वेस्वराक सोयसून. सोमी म्हणटा, मोरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकूट दितलो. सर्वेस्वराक सोयसून, सर्वेस्वराक सोयसून, सर्वेस्वराक सोयसून, सर्वेस्वराक सोयसून. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आनी लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देव मंदिराची गजाल करून
तें कशें उत्तम फातरांनी आनी भक्ती धनांनी नेटयलां म्हूण सांगतल्यांक जेजून म्हळें, जें तुमी पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना तसले दीस येतले, तें सारकें मोडून उडयतले. ताणें ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी हें केन्ना घडटलें आनी घडोवंक लागचे सुमाराक कसली कुणां जातली? ताणें म्हळें, तुमकां कोणें फटयना जावंक चोत्राईन रावात. तूं जायते जाण म्हजें नांव घेवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी बोणांची खबर आयकशात तेन्ना आकांतूं नाकात. हें पयलें सगलें घडोवंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्राचेर राष्ट्र आनी राजाचेर राज उप्रासतलें. हांगाथूय व्हडली भुंयकांप जातली, वशाची पिडा येतली आनी बूक पडटली. अंतोळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो कुणां दिश्टी पडटल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणलीं तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आज आमी भाग्योन सिसील ह्या रॉक शास्त्रिणीची परब करता. भाग्योन सिसील आपल्या कश्टांत, आपल्या वळवड्यांनी पुरान देवाची तुस्त गायताली, देवाक वाखणटाली, देवाक आर्गां दिताली. आनी देवान ताका दिल्लो ताळो संगितांतल्यान आनी देवाची तुस्त करून तिणें जिवीत सारलें. आनी कश्टांनी तपासली जाली तेन्ना ती देवाक विस्वाशी रावली. आपल्या कश्टांनी पुरान तिणें आंग काडलें ना. आज तिच्या देण्या खातीर आमी देवाक दिन आसतना जायतीं आमचीं भाव भयणां पवित्र सभेंत जायतो गायनां करून आपल्याचे देवान दिल्ले गूण सभे माजार दाखयतात. तांचे खातीर देवाक आर्गां दिवया आनी भाग्योन सिसिलाची सगल्यांक मजत मेळूंक मागुया. ती आमकां एक बाबार्थाची गोवाय कश्टांतल्यान आनी आपल्या मरणांतल्यान तिणें जेजूक गोवाय दिली. आयचें शुभ वर्तमान आमकां आपयता अशेंच कितें करून जेजूक गोवाय दिवं. जुदेव लोक जेरुजालेचें टेंपल आनी जेरुजालेचें शार म्हळ्यार तांकां एकदम व्हडलें आसलें. देव मंदिराचें व्हडपण आनी देव मंदिरांत आशिल्ल्यो भांगराच्यो आनी सगल्यो उंचा मोलाच्यो वस्तू तांकां चड म्हत्वाच्यो आसल्यो. आनी जेन्ना तुमी जाणात जेजू म्हणटा हें देव मंदीर मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें बांदतां, तांकां खूब राग येता जेजूचो. ते एक भाशेन चाळवतात. 40 आनीक 6 वर्सां लागलीं हें देव मंदीर बांदूंक आनी तूं 3 दिसांनी बांदता म्हणटाय. आनी तीच फिर्याद ते मागीर मांडटले आसले. ताणें म्हळां देव मंदीर मोडटा म्हूण. भाव भयणीनो, जायते फावटी देव मंदिराक जायतो लोक जुदे लोक चिटकून आसलो. देव मंदिराचे वस्तूंक चिटकून आसलो. ते म्हणटाले देव मंदिराचेर सोपूत दिनाकात, देव मंदिराच्या वस्तूंचेर सोपूत दिनाकात, देव मंदिराच्या भांगराचेर सोपूत दिनाकात. पूण देव मंदीर पवित्र करता तो देव तांकां पडूंक नासलें. देव मंदिरान बिराड कोत्तात त्या देवाची तांकां बिदा नासली. तें जेजूक खूब दुखतालें. देखून जेजू येवचो आसा तो काळ पयलोच आपल्या दोळ्या मुखार दवरून तो तांकां सांगता, तुमी पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना
तसले दीस येतले. आदी फुडेंच बाकीत कोत्ता द डिस्ट्रक्शन ऑफ जेरुसलेम, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द होली टेम्पल. आनी आज एक ओनोटूच आहा, ताका नांव गायला द वेलिंग वॉल. सोलोमान पातच्यान सोबीत देव मंदिर बांदलेली तेची एक ओनोट आसा. आनी सगलो भक्तिवंत जुदेव लोक थंय वचून आपली तकली धाडायता, तकली मारतात त्या ओंटीचेर. कितें गरजेचें भाव भयणीनो, देखून जेजू दुसऱ्यांक शिटकायता, भियेनाकात म्हणटा. तुमच्यो तकली वयर दवरात, तुमची सोडवण लागीं पावता, विश्वास दवरात म्हजेर. हांवें संवसाराचेर जैत व्हेला. आमी दिसाची पेपरां वाचीन जाल्यार, आयचे आमी पेपर वाचीन जाल्यार इंडोनेशिया वाठारांत बाबा भयणीनो काल व्हडलो अर्थक्वेक जाला, भूंयकांप जाला. आनी लोक भियोन सगलो रस्त्यांचेर भायल्यान आयला. हालता जमीन. 162 people died and so many buildings destroyed. भूंयकांप जाला, अर्थक्वेक. आमी आयकता खबर झुजांची, झुजां आनी झुजाची तयारी सगळी देश भायल्यान बरे भाशेन उलयतात, पूण भितरल्यान तयारी करतात झुजाची. कितें गरजेचें तें आमची तकली वयर दवरून आनी आमची सोडवण केल्ल्या जेजूची आमी खरेली गोवाय कशी जावं. आंग काडिनासतना भियेनासतना आमी जेजूचे गोवाय जावंक, जे भाशेन बागेवन सेसिलियान केलें. मरोपर्यान जेजूक विस्वाशी रावली. मरोपर्यान आपल्या रोगतान तिणें जेजूक गोवाय दिली. आमी भियेनासतना आमचो भावार्थ उच्चारूंक, जियोंक, पोरगोटूंक आमकांय तेच जेजूची कृपाय मिसांत मागुया. बेटोनीच्या वेळार गायोन गावया निश्कोळूंक निर्मोल उंडो. C27 पेज 39. C27 पेज 39. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. अनंतानी मोहिमेन आमच्या आणि आखे बोवीत सोबीच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेऊन. सर्वेश्वरा, तुजो आशीर्वाद घालून तुका भेटलेली देणी पवित्र कर. सिसील तुजे रोगशाशिनीचें काळीज तुजे मोगान इतलें लासतलें की हे मोगाच्या बोळान तिणें आपले कुडीचे सगळे वळवड्यांचेर जोयत वेले. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं होत्रेकून मागता. क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्या आसूं. आमचीं काळजां उबारुया.
आम्ही थी सर्वेश्वराचा वार्ता सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासूया. वयवाशी आम्ही करून फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वपदवीधरांच्या शासनाचे देवा सर्व काळी आणि सर्वताय जेजू ख्रिस्त आमचे सुमिया बुरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो सेसील तुझे रोगशास्त्रिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पर्यंत तुका गोंय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे असोगतायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन पर जोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बाप्पा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात म्हजे रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रोगत पातकींचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गूड परगुटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपुरी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शिवतले आम्हा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक फिलिपनेरी आमच्या गवणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलीत कर. तांकां तुजे इश्टावतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळोव जळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तेच्या पती झुजे भाग्यून धरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बाप्पा
सर्वंदन आणि वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले मागणे आता आमी बराबर म्हणुया. आमचे बाप्पा आमचो दिसपट्टो ग्रास आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बघू आनी आमकां सर्वेश्वरा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरिकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय तुमी ह्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयताय सासणाच्या सासणांक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक कुशलकाय जेजूची शांती वांटू. संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. जेजूच्या जेवणांत वांटू घेतिली आमी सुभागी. कुमन्याच्या वेळार गायन गावया. ओतम्या मोज्या गायन कोर D34 पेज 65. D34 पेज 65. Odmiał mocia gajonku, kuszalkani ulasą, moci bido urdzieta, mozodiu, moci
प्रार्थूया. स्वर्गीचे बाप्पा, तुझ्या पुता जेजूच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय. भाग्यून सेसील तिचे मोजतीन आनी तिच्या आशिर्वादान दिसान दीस आमी आमचे दिसाचे कोश्ट मोगान सोंसूं आनी तुज्या पुता जेजूक आमी गोवाय दिवंक आमकां हें जेवण वजनादीक ओकोत जावं म्हूण मागता. क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. बांबडीनो फाल्यां माडी भाग्यून फ्रांसीस शेवेराची पोरबे केरीत भशेन मागुया. भाग्यून फ्रांसीस शेवेराची नोवेन आनी परब आमकां सगल्यांक एक ओत्मीक वियाज ओत्मीक यात्रा जावं. ओदीक आमी ताचे भाशेन जेजूच्या मोगान वाडूंक आनी जेजूचे गोवाय समाजाक आमी जावंक. आमचे इगोर्जींत आमी सदांच नोवेनांचे मीस करतले आनी केरीत भाशेन भाग्यून फ्रांसीस शेवेराची मोजत आमकां सगल्यांक मागतले. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवकार. शेवटाक गायोन गावया, सांगातान चलुया. F18 पेज 94. F18 पेज 94. Eka monan so